तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फावूस जाला जो हांव सवांजेल 14 अध्याय 20 आनी 7 तावन 30 आनी 1 वाक्य म्हणसर. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 to 31. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा आनी भिवचें नाका. हांव येता आनी तुमचे जशें फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडून येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां घडून येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जाय न्हय. हें उतारांच आमकां फावूस जालां जाल्यार खंडीत जावन जेजू ह्या संवसाराक शांती आनी समाधान हाडून आयिल्लो आनी तें शांती समाधान ताणें आमकां दिलां. आनी जो कोण तें स्विकार करता ताचें तें शांती समाधान ताचे भितर वस्ती करता. तें समाधान एक विशेष ते अनुभव केल्ल्यांक मात्र ते विवर्सून आमच्याक साधना, पूण ते अनुभव केल्ल्यांक मात्र कळटा तें कसलें समाधान. तुका कश्ट येवं दी, अनवर येवं दी, पिडाशिडां येवं दी, निरासपण येवं दी, कितेंय जावं दी, सलवण येवं दी, पूण तुजे थंय भितर एक समाधान आसता, भितर एक संतोश आसता. तो काडूंक कोणाच्यानी जायना. मस्त जाणां आज इल्लेच एक कश्ट आयल्यार देदेसपूर जातात. आमी पळोवया आज एक ते रूथ म्हणली एक स्त्री आसा. रूथ असो ग्रंथ तुमी वाचल्यार तातूंत 4 अध्याय आसचे, ते आज जाल्यार वाचून काडा. थंय तांकां आयिल्ले कश्ट पळया. नहोमीक आयिल्ले कश्ट आनी बेतलेहमांत ती, कित्याक थंय दुकोळ आयिल्ल्या वरवीं ती दुसऱ्या गांवाक येतात आनी थंय तसो नवरो तसो मरण पावता. दोग पूत तेंच्यात गांवच्या चेडवा कडेन लग्न जाल्ले, क्रमेण 10 वर्सां भितर तेय मरण पावतात. दोगां सुनो आज तांचेर आसतात, पूण ऑर्फा आनी रूथ, पूण कशें समजोन ऑर्फाक फाटीं धाडटा ती, पूण रूथ आयकना. रूथ फाटीं तिचे सांगता बेतलेहमाक फाटीं येता. एक विशेष एक घडीत जावन आसा. थंय सांगता रुथाक सांगता ती नहोमी, तूं वच तुज्या घर, कित्याक आनी म्हाका भुरगीं जावचें बरीं नात, आनी म्हाका कितें जावचें बरीं ना. त्या भुरगीं जाता म्हूण तुका राखोवंक जायना. तूं आतां तरणाटे आसाय, तूं काजार जा, तुज्या गांवाक वच. पूण ते आयकना. ताणें एक उतर सांगचें आसा, खंय तूं आसाय थंय हांव आसतलें. तुजो गांव म्हजो गांव, तुजो देव म्हजो देव. विशेष एक रुथाची जावप जावन आसा. देखून आज तें समाधान जेजून आमकां ह्या नव्या सल्ल्यान दवरलां. त्या रुथा थंय असलें समाधान, त्या प्रत्येक जाण नहोमी थंय असलें तें समाधान. कितले कश्ट आयल्यार ती देदेसपूर जावनात, पाटीनांच्या गांवाक आयली आनी ताचे उपरांत ते रूथ बोवाजा कडेन लग्न जाता. बोवाजाक ओबेद जल्माता, ओबेदाक जेस्से जल्माता आनी जेस्सेक दावीद जल्माता. समाधानाचें कुटाम पण जेजूची वंशावळींत रूथ पयली बुन्याद घालता म्हज्या भाव आनी भयणी. थंय थावन सुरू जाता एक नवें जनांग, एक नितळ जनांग, पवित्र जनांग, समाधानाचें जनांग. देखून तूं जेजूचेर भावार्थ दवरताय, विश्वास दवरताय, तें समाधान जेजू तुज्या काळजान दवरता. म्हणटा क्लियर सांगता, समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता. तूं दिना तो दवरून वेता. तुजें तें एक ट्रेजरा बरी जेजून ऑलरेडी तें समाधान तुजें तें दिलां. तें सांबाळ तूं समाधान. तें समाधानान जिवंक प्रयत्न कर. घुस्पट गोंदळाक वचनाका. समाधानान जिवंक वच, कित्याक देवान तुजें तें एक समाधान दवरून गेलां. आनी म्हजें समाधान हांवें तुमकां दिलां म्हणटा. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. कोणीय जावं दी, कटमान जावं दी, आनी कितें असलें समाधान कोणीय दिवंक शकना. खंय तूं सगळें संवसाराचें ट्युरिजम करून आयल्यार तसलें समाधान तुका मेळना. एका घडयेक समाधान मेळत, पूण आनी एका घडयेक तें समाधान तुजें तावन वेता. पूण तें तुवें समाधान काण घेवंक वेंचें. पूण जेजून तुजें तें समाधान दवरलां, तुजें भितर आसा तें बगूंक आमी प्रयत्न करीचे. तें समाधान आमचें तें. देखून
आमकां समाधानान जिवंक झिजून दवरलेलें समाधानांत आमच्या जिवितांत पुरो एक विशेष आदर्श जिवीत आमी जिवंक ह्या संवसारांत आनी देखून सांगता तुमी कंत करची सोड सोडा काल्या खातीर तुमी कंत करतात कितें जाय तें जेजू सांगता रावल्यार जेजू सांगता जियेल्यार कितें ह्या संवसारान म्हाका आनी तुका जाय तें सगळें देव आमकां तो दिता जुवांव सुवांजेली सांगता आमकां 3रो अध्याय 20 आनी 7 वाक्यांत देवान दिल्ल्या करीत संवसारांत मनशाक कितेंच मेळना देखून इतलें आमी जाणा जाय जे आमच्या मिनतीन करता जावंक पुरो आमी गोळटां जावंक पुरो पूण तें गोळोवंक सखत दिल्ली देवान आनी तें सगळें तें देणें दिल्लें देवान तें काम दिल्लें देवान सगळें तें देवाचें काम जावन आसा देखून आमी चिंता आमच्याच सक्तीन पुरा करता म्हणून ना देवाची सकत तुजें तें आसल्यार देवाचें समाधान तुजे भितर आसल्यार ह्यो पुरो संगती कोणा कडेन समाधानान जिवंक आमकां जाता कितें आमी कोणाय झगडा नासतना या कोणाय कडेन रागार जायनासतना एक समाधानान जिवंक एक समाधानाचें उतार उलोवंक आमकां जाता कित्याक देवान आमचें थंय दवरलेलें समाधान तें आमचे भितर आसता तें काडून व्हरोंक कोणाच्यानी जायना कितलेय ते प्रयत्न करून दी सैतान कितलोय प्रयत्न करून आमचें तें असलें समाधान काडूंक तो पळयता मस्तपटी पूण जर जेजून दवरलेलें समाधान तुज्या काळजांत आसा जाल्यार तें काडच्या खंयच्या सैतानाक अधिकार ना मगाच्या भावानी भयणी कित्याक तें कोणेंय दवरलें न्ही म्हज्या आनी तुज्या सोडवून दारान आमचे भितर दवरलेलें तें समाधान जावन आसा देखून हें समाधान आमी ह्या संवसारान जोडकान घेवचें कितली आमी मेहनत करया कितलें मागणें करन गे कितलें वर्ड ऑफ गॉड वाचून घे कितलें आमी अवकारिस्ताची भेट करन गे या सक्रामेंताक भेट करन गे अवकारिस्त सेवून गे आमी न्ही जावन तें समाधान आमी जोडकान घे एक प्रयत्न आमी करया मगच्या भावा आनी भयणी जेसून दवरलें आमी क्लेम करया हें आयचें उतार सुम्या तुवें सांगलाय समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता म्हणून आनी म्हजें समाधान तुका दिता म्हणून सांगलें जेजू तें समाधान म्हजें थंय दवर जेजू तें समाधान म्हजें थंय आसा कर आनी त्या समाधानांत हांव रावंक म्हाका शिकय तें समाधान म्हज्या जिविताचें केंद्र जावं दी कित्याक तें समाधानांत जेजू क्रिस्ताची सकत जावन आसा आनी तेत जावन आसा पवित्र आत्मा जर तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुका तो पवित्र आत्मा समाधानान जिवंक शिकयता जर तो पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार तुका भावार्थान जिवंक शिकयता जर तो पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार कुटुंबान मोगान जिवंक तो तुका शिकयता जर तुजें थंय पवित्र आत्मा ना जाल्यार हें पुरा तुज्यान करूंक जायना कित्याक पवित्र आत्मा दवरून येता कितें पवित्र आत्मा जेजून पाटयलो तो पेंतेकोस्त दीस जिबेच्या उज्याच्या जिबांनी तांचेर देवून आयलो आनी त्यो जिबो जाल्यो तांचे पवित्र पुस्तकाचे समजणी दिवच्यो जिबो देवाचे उतार परगट करच्यो जिबो पिडेस्तांक गूण करच्यो जिबो आनी मेल्ल्यांक जिवंत उठोवच्यो जिबो त्यो जाल्यो त्या दीस जेजून तें समाधान म्हळ्यार तें पवित्र आत्म्याक तांकां दिल्लें आज तत्त पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा आमी आमच्या बावतिजमा मारिफात तो आमी कान गेला तो आमी रिन्यू केला आमच्या क्रिस्मा मारिफात पूण खंय आमी आज आमच्या जिवितांत खंय ताका लिपोवन दवरला खंयच्या कॉर्नरार घाला ताका मेन स्ट्रिमाक हाडया मदें हाडया तें जाल्यार तो पवित्र आत्मो उच्या बरी आमचे तावन काम करयता आनी तूं म्हाका आनी तुका समाधानाचे हातेर करता आनी सांगता जिवंक जाली कृपादार सुमी आमकां दिता देखून आज येत संगती आज आमी मागया समेस्तांक आमकां समाधान मेळचे खातीर आनी समाधान देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें तें समाधान आमचें तें आसा जावं दी आनी त्या समाधानान जिवंक आमी प्रयत्न करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी इस्तरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मेरी कुटपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो भगवंती मरी देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं सुमेचें समाधान सदांच आमचें तें आसूं दी